सरकाराचो कार्यकाळ हाफ टर्म जालो, तुमकां दिसना हाफा वयर जालो, तुमकां दिसना रिशफल जावपा जाय म्हणून सगळ्यांक दिसता, तुमकांय दिसता अशें म्हाका पयल्यार दिसता, पण तें जायना, तें खंय अडलां. एक गोष्ट आसा पळय, रिशफल करप हे पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन आसता. तांकांय पयलें दिसता तांकां करपा जाय म्हणून. हांव फुडलें उलयतां म्हणून हांवें म्हणलें की तें इट इज इन कन्सल्टेशन. आमी रिजनल पार्टी न्ही, आमचे रिजनल पार्टीचें आमी हांगाच ठरयलें आनी जालें अशें न्हय. आमकां तांकां वयर कन्सल्ट करूं जाय. त्यामुळे मुख्यमंत्री वयर कन्सल्ट करतले, तेंच्यांनी जेन्ना सांगतले तेन्नाच, कारण तांकां फाल्यां दिसलें म्हणून ते करूं शकता अशें ना न्ही. कारण इट इज नॉट तेंच्या हातानूय ना, ते वयर जेन्ना सांगतले त्या वेळाचेर ते करतले. आनी कशें आतां वयर एक एक नवीन नवीन विशय येत आसतात न्ही तेंचे कडेन. आतां दिल्लीचें इलेक्शन आसा आनी त्यामुळे ते केन्ना जातलें, कितें जातलें, दॅट आय डोंट नो. दॅट इज वीथ द मुख्यमंत्री. पण तुमकां जावचें अशें दिसता न्ही. कशें आतां पळय, हांव म्हाका जावं दिसून ताचो फायदो ना न्ही. तुमी प्रदेशाध्यक्ष न्ही. तरी पण कशें आसा की हांव म्हाका विचारता आसतना म्हजें सरकार, त्यावेळी म्हाका दिसता आसतना म्हजें सगळें सरकार बरें चल्लां, म्हजे सगळे मंत्री बरे, असोच म्हजो स्टेटमेंट आसतलो न्ही. हांवें जर समजा म्हणलें की बदल करूं जाय म्हणजे हाचो अर्थ जालो कितें सांग, की कोण तरी भितरलो बरो काम करना अशें म्हाका दिसता. तशें म्हाका दिसना न्ही. हांवें जर आतां तुमी परत फॉर्मल स्टेटमेंट करपाक लागले. इतली वेळ तुमी सारके मन मेकळें सोडून उलयताले, ह्या विशयाचे फावते तुमी सारके फॉर्मल स्टेटमेंटा भितर गेले. हांव जेन्ना तूं म्हाका पार्टीचें जेन्ना विचारता तेन्ना हांव मनापासून आनी मनांतलें उलयतां. ज्या वेळाचेर ज्या सरकाराच्या संदर्भात जेन्ना उलयता तेन्ना तो अधिकार म्हजो न्ही. म्हजो जर अधिकार आमचे जरी असले आसत जाल्यार तो अधिकार जो आसा, हांव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या भितर मंत्री ना किंवा हांव न्ही, ते पूर्णपणे हांव मेंबर ऑफ पार्लिमेंट. आनी त्यामुळे म्हजो मुख्यमंत्री जो आसा तो ह्या संदर्भातलो योग्य निर्णय जो आसा इन कन्सल्टेशन वीथ द सेंट्रल डेफिनेटली ते करतले. पण ते तेंचे अधिकार, म्हजो न्ही तो. ते म्हाका दिसून आनी हें करून तेतून कितें तातून आसूं शकना. म्हाका दिसून फायदो कितें आसा, म्हाका दिसून ना. म्हाका दिसता की बरें चल्लां, सगळे आमचे मंत्री बरे आसात.